नमस्कार. गोवा टुडे तुष्मा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. दुसरो टर्म स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 म्हणून सुरू. मुख्यमंत्री म्हणटा पयलो टर्म गेलो कोविड चक्रीवादळात. प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्र्याचे हजेरेत सोमारा ग्रँड सोपूत विधी. सभापतीची माळ तवडकाराच्या गळ्यात. सरकार पक्षाचो सभापती उमेदवार म्हणून तवडकाराचो अर्ज. मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपी मगो अपक्षा वयर आनीकूय 2-3 मतां. पेट्रोल डिझेलाक उजो 6 दिसात 5वी वाढ. ₹4.5 वाढले. प्रधानमंत्र्यान आयकुची आम आदमीची मन की बात. आप म्हणटा काळे मास्क कपड्यांचो बीजेपी धाक. इंग्लिश वर्डांतल्यान उर्बा. बॉस्टनात स्थायिक गोंयकार आल्डन दो रोझारियोन काढली कोंकणी. शब्दकुवाड्याची गेम उतर. देश विदेशात कोंकणी सांबाळाक हातभार. संस्कृती फॅशनीचे मळार संवसाराक दिवपा सारखे भारतात खूप कितें. भारतान जावंक जाय डिझायनर हब. कानोळे 6वे लक्झरी परिशदेत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सयत नामनेचे डिझायनर. आणि कोविडातले 2 वर्सां उपरांत कमर्शियल आंतरराष्ट्रीय पॅसेंजर फ्लायटी परत सुरू. ट्युरिझम जाग्यार येतले. देशी ट्युरिझमाक नेट. एअर ट्रॅव्हल सवाय जातलो. टीटीएजीक आशा. आता खबरो विस्तारात. पयलो टर्म खंय कोविड तो ते वादळात गेलो. दुसरो टर्म स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 म्हूण सुरू जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. प्रधानमंत्री मोदी आणि हेर केंद्रीय मंत्री फुडाऱ्यांचे हजेरेत सावंताचो सोमारा मुख्यमंत्री म्हणून दुसरे फावट सोपूत विधी. स्टेजीर विधानसभा उबी. जंगी हाय प्रोफायल सुवाळो. स्वता मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संघटन मंत्री व्यवस्थेचेर नजर दवरून आसात. या 3 वर्सांचो कार्यकाळ खरें म्हटल्यार कोरोनाच्या महामारीत संकटात गेली. त्याचबरोबर फ्लड आसतलो, तावते सायक्लोन आसतलो, अशी वेगवेगळी संकटां गोंय सरकारचेर गोंयचेर आयली. बट तुमच्या सारकेल्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो आधार आणि देवाची शक्ती आमच्या बरोबर असल्या कारणान आमी ह्या सगळ्या संकटाचेर सगळ्यांनी मेळून मात करपाक शकले. आमचे सेकंड टर्म हो स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हातूंतल्यान सुरवात जातलो. अंत्योदय तत्वाचेर गांवागांवांत पावपी कार्यक्रम सरकार तुमच्या दारी आसतलो. स्वयंपूर्ण गोंय आसतलो, स्वयंपूर्ण युवा आसतलो, स्वयंपूर्ण महिला आसतलो. हे सगळे कार्यक्रम गोंयाक परत एकदां समृद्ध करपा खातीर गोंय टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून आमी जगाच्या नकाशाचेर पावोवपा खातीर आनी भारतांतलें एकमेव राज्य जेका भारताची टुरिझम राजधानी म्हणून वळखली वयची हाज्या खातीर आमच्या सरकारचो प्रयत्न आसतलो. सरकारांत मॅक्झिमम आमी पळयता की गोंयांत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर, जनरेट करपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसतलें. उद्या पुन्हा एकदा आपला प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत आहेत. मंत्रिमंडळाची शपथ देखील उद्या होणार आहे आणि मला विश्वास आहे की पुन्हा ही जी एक नवीन सरकार हे जे येत आहे हे सरकार गोव्याला समृद्धीकडे नेण्याकरता चांगला प्रयत्न करेल आणि एक अतिशय चांगला गोवा या ठिकाणी तयार होईल. बीजेपीन 2024चे लोकसभा वेंचणुकेचे लॉन्चिंगूय सुरू केला. सोपूतविधीक ग्रँड सुवाळ्याची तयारी चल्ल्या. स्टेजीर विधानसभा उबी केल्या. असेंब्लीचो हे उबो केला, सेट उबो केला. कॉन्सेप्ट खंयच्यान येयलो आनी ज्या वेळार आमी पयलीच फावटी हो सुवाळो खूब व्हडा प्रमाणात करता त्या खातीर तो एक ग्रँड जावचो म्हणून गोंय विधानसभेचोच स्ट्रक्चर फाटल्यान बॅकड्रॉपात उबो करपाची संकल्पना ही हांवें मांडली आनी ती आमच्या बाकीच्या सगळ्या टिमीत उचलून धरली आनी निश्चितच आमी नवें सरकार 2022 घडयता आनी ज्या विधानसभेत हे सरकार घडटले किंवा ज्या विधानसभेत त्याचा फुडलो कामकाज चलतलो तेजोच बॅकड्रॉपाचेर आसचो अशा संकल्पनेंतल्यान
हे गोंय विधानसभेचे स्ट्रक्चर फाटल्याच बॅकड्रॉपात आसतलें. सुरक्षेच्या कारणा खातीर दोनापावल ते बांबोळे जीएमसी मेरेन सकाळी 10 ते दनपारां 12:30 मेरेन येरादारीचेर निर्बंध आसतले. ट्रॅफिक हेडक्वॉर्टर्स सांगता ते प्रमाण सुवाळ्याक येवपी बसींनी जीएमसी कडच्यान श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचो रूट धरपाचो. दक्षिण गोंयच्यान सुवाळ्याक येवपी बसींनी फोंडे, बाणस्तारी, मेर्शे रूट धरून येवपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निमाणे सभापतीची माळ रमेश तवडकराच्या गळ्यात. सभापती पदाक सरकार पक्ष बीजेपीचो उमेदवार म्हूण काणकोणचो आमदार तवडकरान अर्ज भरलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा मगो अपक्षांची सगळी मतां आसाच वेल्यान आनीक 2-3 मतां हेवटेन तेवटेन जावन येता. सोमारा दनपार मेरेन अर्ज भरूंक प्राच. सोमारा सोपूतविधीचो बोळ आशिल्ल्यान आजूच अर्ज भरला. आमी स्पीकर पोस्टा खातीर आमचे सिनियर भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर बाब रमेश तवडकर जे काणकोणांतल्यान तिसरे फावटी निवडून आयिल्ले आसा हांचें नॉमिनेशन आमी फायल केलां. आनी हें नॉमिनेशन फायल करपा खातीर ताका प्रोपोजर म्हणून एलेक्सो रेजिनाल्ड इंडिपेंडंट MLA आशिल्लो, ताका सेकंडेड बाय सुभाष फळदेसाय आशिल्लो. त्याच बरोबर आमी दुसरें नॉमिनेशन तांचें ताका प्रोपोज्ड बाय सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी केल्लें आनी सेकंडेड बाय एलेक्सो रेजिनाल्ड. थर्ड नॉमिनेशन वीच इज प्रोपोज्ड बाय जेनिफर मोन्सेरात आनी सेकंडेड बाय निलकंठ हळर्णकर. ह्या 6 जाणांनी ताका प्रोपोज्ड आनी सेकंडेड केले आसा. अशे 3 फॉर्म आमी तांचे ऑलरेडी सबमीट केल्या. स्पिकराचे इलेक्शन्स फाल्यां सकाळीं जातले. सो दॅट निश्चितच भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण मेजॉरिटी आसा. त्या खातीर परवा जातले. स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जातले. भारतीय जनता पार्टीक फाल्यां दनपारा पर्यंत नॉमिनेशन फायल आशिल्लें. सो दॅट आमी आजूच नॉमिनेशन फायल केलां. फाल्यांच्या कार्यक्रमात व्यस्त शेड्यूल आसल्या कारणान भारतीय जनता पार्टी आमचो कॅन्डिडेट आमदार बाब रमेश तवडकर हे सभापती पोस्टाचेर पूर्ण बहुमतात निवडून येतले हाची आमकां खात्री आसा. हय, सपोर्टेड बाय MGP ऑल्सो. 25 जणांचें संख्याबळ आसा आनी अजूनय सांगून नजो हेवटेन तेवटेन जावन 2-3 मतां हेवटेनूय पडूंक शकता. तेंय बी जावपाक शकता. काय सांगपाक येना अजून पर्यंत. गोवा फॉरवर्ड प्लॅनिंग हांवें 2-3 मतां म्हटल्या उपरांत तुमी पळोवपाची खंयची मतां पडटा ती दिसता. भारताच्या प्रांतात संस्कृती, भाषा, भेस बदलता. या देशात संस्कृती आणि फॅशनीच्या मळार संवसाराक दिवपासारखे खूप कितें आसा. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी उलयली. भारतान खंय डिझायनर हब जावंक जाय. कानोळे 6वी लक्झरी परिशद जाली. भारताच्यो फॅशन संवसारीक मळार व्हरपी डिझायनर रितू बेरी आणि नामनेचे डिझायनर परिशदेत वांटेकार. So I always say, you want to really see diversity, come to my country. Every city will give you a different flavor of food, of clothing, of religion we follow, all the things that we do. And yet we are one. So the prehistoric to the modern, to ISRO, to orbits, to science and technology, to COVID, to Covaxin, we've done it all. And I just pray that we are not just the manufacturing hub, we should become the designing hub because we have the capacity. I'm a big India fan. I believe India is a real inspiration, is a treasure trove. We have some amazing treasures, some authentic treasures, like for instance in Goa we have the virgin coconut oil. We have a haldi milk which now everyone's talking about, turmeric latte all over the world. And these are our authentic treasures that we need to claim. And the reason this foundation was started, it's a not-for-profit foundation, was because I think it's high time we Indians claim the soft power of brand India. India is very well known in the world. Women of India especially, we know of you to be very beautiful, graceful, very refined, and yes indeed, like the minister said, you offer such a great variety of extreme beauty and grace in so many domains. The history of our country is woven in khadi, right? So you have to then brand it as something much more valuable. You have to make it more beautiful, you have to design it better, you have to position it better, you have to brand it better. For me, everything is inspirational now for luxury. That starts with the fabrics. The fabrics, the textiles, it's
It's the start of everything, and after to look back to the people and what they do it well and what they have to say to the other people. Fascination of just finding out who we are and where is India today on top of the world. बूथ ही पक्षाची ताकद, ते ताकदीचेरूच बीजेपी वेंचणुको जिखता म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तानावडे सांगता. तानावडे बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोण, सभापती उमेदवार रमेश तवडकारान पणजे बोगदेवाग नगरसेवक दीक्षा मायणकराचे घरा प्रधानमंत्र्याची मन की बात आयकली. मन की बाताच्या निमतान खंय पक्षाचे फुडारी मतदारसंघांनी बुथार पावतात. हातूंतल्यान कशें आतां आमी जे म्हणटात की बुथार एकदा म्हयन्यान बैठक करपाक जाय, ह्या निमित्तान त्या बुथाची बैठक जाता आनी ज्याच्या घरा आमी पळयतात त्याची वेवस्था जी आसा ती ज्यांच्या घरा पळयतात ते सगळी वेवस्था ते करतात. पूण त्या निमित्तान निदान एकदा तरी बुथाचेर आमी मेळप जाता. आनी भारतीय जनता पार्टीचें सगळ्यान वैशिश्ट्य जें आसा, आमी निवडणूक आमी बऱ्याचदा आमी सुरवाती पासून सांगतात की आमी निवडणूक जिखतात आनी तेजी ताकद जर कितें आसा जाल्यार आमचो बूथ आसा आनी ताचो आमकां फायदो जाता. आज कितें स्पेशल उलोवप आशिल्लें पीएम? एकंदर तांच्यांनी वेगवेगळ्या भागां भितर क्लिननेस ड्रायव्हाच्या संदर्भातली वेगवेगळी उदाहरणां आसात. वेगवेगळ्या हातूंतल्यान सेल्फ म्हणजे आत्मनिर्भर भारत जे आमी म्हणटात त्या संदर्भातली वेगवेगळी माहिती कशा पद्दतीन आसा. आतां गरमेचे दीस सुरू जाले जाल्यार आमी जी जनावरां आसात जेंकां आमी उदक दितकच तेंकांय तेजें सॅटिस्फॅक्शन आसता. उदकाची नीड जी आसा ती कशा पद्दतीन आसा, ते सेव उदक कशें करपाक जाय ही माहिती ह्या निमित्तान आजच्या मन की बात प्रोग्रामान आमकां पळोवपाक फाटल्या 6 दिसांत पेट्रोल डिझेल ₹4.5 वाडले. निषेधाक आपाचे पणजे दरवाडी आड धरणे. प्रधानमंत्र्यान आम आदमीची मन की बात आयकुची. म्हारगायेचो उजो पेटला तो खंय कंट्रोल करचो. मुख्यमंत्र्याच्या सोपूतविधीक सोमारा प्रधानमंत्री येता. बीजेपीन काळे कपडे, मास्कावाल्यांक नो एंट्री म्हूण फतवो काडला. बीजेपी खंय निषेधाक भिता. आयले ना रे आयले ना, अच्छे दिन आयले ना, आयले ना रे आयले ना, अच्छे दिन आयले ना. पेट्रोल गॅस वाडयले, गोंयकारांक भिकेक लायले. पेट्रोल गॅस वाडयले, गोंयकारांक भिकेक लायले. लुटले रे लुटले, गोंयकारांक लुटले. लुटले रे लुटले, गोंयकारांक लुटले. लुटले रे लुटले, गोंयकारांक लुटले. एटलीस्ट पोटाचेर तरी येनाकात रे, घरान रांदता त्या सिलिंडराचेर तरी येनाकात रे. फक्त अच्छे दिन आमकां पळोवपाक मेळटा केन्ना खबर आसा? इलेक्शनाचो म्हयनो किंवा 2 म्हयने आसता तेन्ना तुमी प्रायस खंय तरी ठप्प करून देंवयतात आनी जशें जालें की रिटर्न गिफ्ट करून तोंडार थापड मारले भशेन मारतात. येता ते 2 म्हयन्यान समज पेट्रोल 120 ते 110 पावना जाल्यार तुमी आनी रोखडेच आनी आतांय सांगता 2024चे जेन्ना इलेक्शन येतले लोकसभेचे तेन्ना ₹20 अशें देंवयतले आनी सांगतले आ गए ना अच्छे दिन. अरे पीएम मोदी आमची मन की बात केन्नाय आयकय मरे. तुजीच मन की बात तूं सांगता आमची आयकतलो कोण रे? आनी फाल्यांचे कितें जावपाचें ऑलरेडी ते भिल्ले आसा. ताणें वयर ते काळे टी-शर्टां आनी मास्क घालूं नाका म्हणून फतवो काडला. ही दशा ह्या भाजपाची जावपाची. अरे काळें घालपाक जेन्ना माध्यम प्रश्न येयलो तेन्ना तुमीच ह्या फोटिंगांनी काळें घालून आमकां रस्त्यार देंवयले, आमचे खुस्तार सत्तेर येयले आनी मागीर आमच्या बोकाचेर फोट मारली आनी आतां काळ्याक हेका भिता फतवो काडला तो. कितें हें? आनी म्हणटा खंय ते आतां हें काडया म्हणून पीएम येतना रस्तो बी ब्लॉक करनाकात म्हणून. तेका ब्लॅक जनता पार्टी करा मरे. तुमकां ब्लॅक कलर लागना. ब्लॅक आसा तर ब्लॅक तुमकां सगळे ब्लॅकूच म्हणटाले. फ्युचर तुमकां सगळे जाण म्हणटाले ब्लॅक जनता पार्टी. हेंचे कडेन आतां कांयच उरूना. वाडटले म्हणे आनी वाडटले आनी आतां आमी दुकां घेवपाचें आहा. आतां राशन वाडपाचो आहा. कितें पेट्रोल वाडलें कितें दिसता तुमकां? पेट्रोल फक्त वाडटा म्हणून राशन वाडटा आनी कितें दूध वाडटलो, भुरग्यांचे बिस्कीट वाडटले, मेडिसीन वाडयतले, सगळे वाडयतले आनी आमचे जनताचे आप हालूच हाल करून दवरपाचे आहा. आता घेऊया कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल.
कोविडात 2 वर्सां बंद आशिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा परत सुरू जाल्ल्यान गोयच्या ट्युरिझम उद्देगाक नेट मेळटलो म्हूण TTAGक आशा. अध्यक्ष निलेश शाह प्रुडंटा कडेन उलयलो. मुंबय दिल्ली सावन फ्रिक्वन्सी वाडल्यार बरें जातले. देशी ट्युरिझमाक नेट मेळटलो. अर्थवेवस्था जाग्यार येता. सरकारान फ्री विजा स्कीम 2 वर्सां वाडयत जाल्यार ट्युरिझमाक खंय आनीक बरें. आयच्यान जे अलाव केला तातूंतल्यान डेली आतां कटार रेल्वेची डेली पयलीं आसली फ्रिक्वन्सी डेली फ्लायट चालू जाली आनी कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड. सिमिलरली ओमान एअरची विकली 3 जाली चालू. एअर इंडियाची आतां 2 आसली लंडन ते वाडयतले 4 जातली होपफुली. दुबयची फ्लायटूय वाडटली आनी ओवरऑल एक मुंबयच्यान दिल्लीच्यान फ्रिक्वन्सी वाडटकूच कनेक्टिंग फ्लायट गोंयांत आसात. तर ओवरऑल ट्युरिझमाकूय बरें पडटलें. जे लोकल ट्रॅवल करतले तांकांय बरें पडटलें आनी जे टूर ऑपरेटर आसले इनबाउंड आनी आउटबाउंड तांकां एक धीर मेळटलो की प्रायसींग कमी जातलें एअरफेअराचे. जे लोक NRIs आसले जे अटकलेले थंय येवपाक प्रायजी खातीर येवं ना शकताले ना फ्रिक्वन्सी कमी आसली म्हणून येवं शकनासले तांकां एक चान्स मेळटलो. आनी वीथ दीस आय थिंक वी आर नाव हेडिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ आनी चार्टर आतां आमचे ऑलमोस्ट कवर जालें. इट वील स्टार्ट ओन्ली इन ऑक्टोबर नोव्हेंबर. बट वीथ दीस शेड्यूल फ्लायट्स ट्युरिस्ट येता FIT येता फॅमिलीज येता ताका एक वाव मेळटलो. आनी ओवरऑल एक सांगपाक सोदता की आमी फ्री विजा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान अनाउन्स केले. दॅट वॉज अ पुश फ्रॉम गोवा टुरिझम इंडस्ट्री अँड गोवा गव्हर्मेंट की एक फ्री विजा करचो कित्याक इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट आनी तेंच्यानी 5 लाख विजा दिल्ली. सो दॅट 5 लाख विजा एक्झॅक्ट स्टॅटिस्टीक आमी नको कितकी युटिलायज जाला बट ते आतां येवं शकतले विदावट एनी विजा चार्जीस. सो दॅट वील ऑल्सो हेल्प. आनी वी रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट एंड वी हॅव बीन रिक्वेस्टिंग गव्हर्मेंट की दिस फ्री विजा शूड कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 years कित्याक एक ट्युरिझम इंडस्ट्रीक एक पुश मेळटलो. इंग्लीश वर्डांतल्यान उर्बा घेवन अमेरिकेत बॉस्टनात स्थायीक गोंयकार आल्डन रोजारियोन उतर ही उतरांचे कुवाडेची गेम काडल्या. आल्डन मडगांवचो. बॉस्टनात ताणें टेक स्टार्टअप कंपनी काडल्या. वर्ल्डा भाशेनूच उतरूय 5 अक्षरी कुवाडे. मोबायल आनी वेबसायटीर उतरांनी खेळूं येता. थळावे भाशेत तयार केल्ले हे गेमीची आल्डनाक मोठी उमेद. कोंकणी उतरां सोदूंक मात बरीच खास्तीक पडली. You just use your browser and go to uttor.org. That is uttor.org, and then the game starts loading and you can play the game. The thing is, you can play the game only once a day and it loads very quickly and you play the game. And that is why it is one of the reasons that the game has become so popular both in English and in other languages like Konkani. So most of the family was getting addicted to the English version of Wordle. So I said, why not we translate this to Konkani so that kids can also play it in Konkani. Play this game which makes good connections in the brain. Kids can play it in their classrooms with their friends, and it can also be a group activity. So the big challenge was to get a good Konkani dictionary because there's not a good Konkani dictionary available. So after searching far and wide on the internet, I was able to get one dictionary and get going. Then after contacting some Konkani enthusiasts, I now have a much better dictionary. To keep the language and the culture alive, the number one thing that needs to happen is we need to continue to speak Konkani in our daily lives. Once that happens, then the culture will be reinvigorated and all of the other systems will fall into play. This is especially true for diaspora. गोयचे लोकवाद्य घुमटा शिवाय गोंयकारांचे सण उत्सव ना. चवथ वा माणो, सांजाव जाव धालो, घुमट आसाच. गाराच्या चामड्याच्या घुमटांक बंदी. गाराची जात ना जावंक पावल्या. कृत्रीम आणि बाकीच्या चामड्याचे पर्याय आसतना लोक गारा मारतात. गाराच्या सांबाळाक आता आवाज येवंक लागला. फायन आर्ट्साचो स्टुडंट आकाश गावडेचो कलाकृतींतल्यान संदेश. गोंयची लोककला, लोकनाच, लोकवाद्यांक घुमटा शामेळी शिवाय रंग ना. तातूंत घुमटा गोंयच्या वाद्याचो मान. तशी गाराच्या घुमटाची थाप वेगळीच, पूण तो ताल
आणि थापी खातीर जाती सकट ना जावंक पाविल्ल्या गाराचो जीव चड म्हत्वाचो. गाराच्या सांबाळाक कलाकार धरून एक्टिविस्टां मेरेन लोकांनी ह्या विशयाची दखल घेतल्या. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्साच्या आकाश गावडेचे कलाकृतीचो हो संदेश. आमी पळयता आमच्या आतां वर्साच्या वर्सां जालीं घुमट गाराच्या चामड्याचे करता आनी आतां गाराची स्पिशीज जी आसा जी एक्सटिंक्ट जाल्ली आसा म्हणजे आनी तांकां मारप इल्लिगल जाल्लें आसा म्हणजे प्रोटेक्टेड स्पिशीज आसा तरी सुद्दां तांकां लोक मारता. सो तेजेर लोकांनी मातशें तें तांकां मारपाक कमी करपाचें. सो तेजो ऑल्टरनेटीव आसा अशें सावंड क्वॉलिटी तितकी दिना पूण तरी सुद्दां हेचे बकड्याच्या चामड्याचे घुमट सुद्दां यूज करपाक मेळटा. ते एक्चुली एमसिलाचे केल्ले आसा फुली. पयलींचे घुमट जे आसा ते ओरिजिनल घुमट कशें आसता तशें आनी तेजे वयर जितकें काम केल्लें आसा जावं तेजे गोटी पांय बीन सगळें आसा ते एमसिलाचे केल्ले आसा. खंयच्यान आयडिया सुचली तुका ही? म्हणजे एक्चुली स्कल्पचर करपाचो आसलेलो एका स्टेट आर्टाक. टायम खूब कमी आसलेलो आनी सद्या फोर्थ इयराक प्रोजेक्ट करता तो एनिमल पोचिंगाचेरूच चालू आसा. सो मेजरली इंडियन स्पिशीजाचेर हांव ते काम करतालो. सो हांवें चिंतलें की गोंयांनी अशी एक स्पिशीज आसा जी एक्सटिंक्ट वयता आनी तेजेर कितें करचें आनी स्कल्पचर असो करचो की लोकांक एक मेसेजूय पावूंक जाय फाटल्यान सोशल. म्हाका दिसता उतराकून चड विज्युअल चड उलयता. सो लोकांक अशी सांगपाक गरज पडपाना. म्हणजे कितें सांगपाक सोदता तें पयल्यार हें कळटलें आनी जर तेजो टायटल जर पयलो जाल्यार लोकांक अंडरस्टँड जातलें. द प्रायज फॉर द एक्सटिंक्शन क्वेश्चन मार्क. सद्या फायन आर्ट करता अप्लायड आर्ट शिकता फोर्थ इयर चालू आसा. सद्या असो कांय प्लॅन ना. फ्रिलान्सिंगाचोच प्लॅन आसा. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकर आणि स्वप्नील तारी. गोंयांत बीजेपी सरकार आसतना मोदी सरकाराची हर घर जल स्कीम केप्यां पाविल्ली ना. मोरपिल्ला सारकेल्या गांवांनी लोकांची आजूय उदकाक वणवण. नवो आमदार एल्टनान इशू प्रधानमंत्र्या मेरेन पावयला. गोंयच्या उदका पुरवण खात्याचे अधिकाऱ्यांचेर एक्शन घेवची म्हूण प्रधानमंत्र्याची चीट. सरकार बीजेपीचे आसले म्हूण केपें खंय फाटीं उरचें ना. आमगेल्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक हांवें लेटर बरयलां आनी फकत दाखोवन दिवपाक जेन्ना ही स्कीम हर घर जल म्हूण एक स्कीम काडली 2019 ते प्रमाणे आमगे सगळे हावजहोल्डांक उदक मेळपा जाल्लें. बट आज पासून केपेंच्या मतदारसंघात आतां लास्ट इतलीं वर्सां भोंवता ज्यो एरियांक बारशें मोरपिल्ला खोला अडणे हे जाण एरियांनी आमगे हिंगा कुपार म्हणटा थिंगा इवन केपें म्युनिसिपल एरिया पडटी ते सायडीन अजून लोकांक उदक ना. सो म्हाका दिसलें जेन्ना हांवें ही स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटा स्कीम आशिल्ली आनी आमगे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इम्प्लिमेंट करपाक लायिल्ली आज पासून जायते प्रमाणे ती जालना आनी आमगे लोकांक भरपूर डिफिकल्टी आहे उदकाक आनी उदक म्हणटा बेजीक नेसेसिटी आमगेल्या जिवितान. सो जेन्ना उदक ना तेन्ना मुखार आमगे जीव केशें वचपाक मुखार शकना आनी ह्यो डिफिकल्टी जेन्ना कोटाक जेन्ना तूं त्या लोकां बरें पावता ते लोकां अडचण्यो जाण जाता तेन्ना तुका दिसता तुका फील जाता की तेंगे दूख कितें ते आमकां कोटा. आनी हेका लागून हांवें प्रायम मिनिस्टराक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक एक लेटर पत्र बरयलां आनी ही जो स्कीम आहा ती ऑथॉरिटीजांक आमगे जे ऑथॉरिटीज आहा तांकां इम्प्लिमेंट करपाक तांकां एक स्ट्रिक्ट तरी एक कितें तेजेर एक एक्शन घेवचें म्हूण हांवें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर लेटर बरयलां. 5 वर्स खूब लांब जालीं. हेज्या पयलीं मायट बी यू कॅन से 1 year ओ 1.5 वर्सां भितर हांव हो उदकाचो इशू आमगे केपेंच्या मतदारसंघान मुको जाता ते भशेन 100% रिजॉल्व करपाक हांव प्रयत्न करतलो. आनी म्हाका दिसना इवन BJP सरकार जाल्ल्या लेगीत आमी पर्सनली आमकां एक वील आहा आमी एक विचार घेवन मुखार येयल्याय आनी हो विचार आमकां फुलफील करपाक आमकां जो सरकार गोंय जातलो तो आमकां आदार दितलो. ट्युरिझमाच्या सरकारी शिगम्याचो सीझन सोंपलो. सीझनाची निमाणी रोमटा मेळ आनी चित्ररथ परेड आयतारा मडगांव जाली. बुलेटीन सोंपतना पळोवया मडगांवचो शिगमो.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.